सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A14. हे मोच्या उगडासाक कोरात. Misachi anyamanu avartyanu fude sora misbetyog mani tolgoro avartyanu fude sora misbetyog mani tolgoro Yadnik silvog bitor sonda Yukar diuya gayon koru Misachi kachi zaya Lan vorpat kachi doktoru Misachi kachi zaya Lan vorpat kachi doktoru बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. भावा भयणीनो, थेवे आमकां सगल्यांक आवडटात. थेव्याची आमकां अपुरबाय दिसता. थेव्याची आमी राखण करता. आयचो विशय आनी सेवा दर सोरो ना तसल्या थेव्यांचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक आनी सर्गीच्या राजाक उपकारता तसले थेवे पुजावंक आमकां स्फूर्ती दितात. तर हेच आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान घडोवन येवं म्हूण आयचे मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतांत आनी धर्म प्रांतीक यादनिकांक आनी तांचे निधी पासत भेटयतलो आयतार पाळटाव. एक यादनीक आमकां एक थेवो, कित्याक तो देवा कडसून आनी देव नांवान आमचे मोदें येता. आमच्या सगल्या धर्म प्रांतीक यादनिकांक आमच्या काळजान दवरून तांचेय पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक आजचे भेटेंत आमी वांटो घेत आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून बरया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या सगळ्यां चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हातारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार मारेक सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumya Kaguto
वाईट वासून तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांतीच्या ईसा संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकट्या सुता सौम्या देवा देवाचे संसाराचे अपघाताय आमची कागलूत तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांतीच्या ईसा संसारी त्या पवित्र संगती देवा बाबाचे वडील जेजू ख्रिस्ता एक ग्लास पोळी एक ग्लास ईश्वर एक ग्लास परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गीय आणि शांतीच्या ईसा संसारी प्रार्थूया. Jasa magtaw ni Bades Samuramthan Nadilin Fernandes, Salvador Fernandes आणि Melchior Mascarenes त्यांच्या खातीर देवांचे कितें आशीर्वाद घालून के भेटेंत आमी मागता. तशेंच सगळ्या फिरकसकारां खातीर हें बरयतात आमी बेडयता. सर्वेस्परा तुज्या कोराराचो उडगास दवर तुझ्या दुर्बळांक साडू नाका. उठ देवा तुजोच मान राखूं की सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जडूशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा शासनाच्या शासनाक आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. आमच्या पुर्वजांक आदी फुडेंच ते रातीची खबर सांगलोली. हे परी आपणे कसल्या सोपुताचेर विस्वास दवरलेलो ते जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोश मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशाचें तारण आनी दुस्मानाचें निसणटण जातलें म्हूण तुजी पोरसां रावताली. कित्याक ज्या कर्तृत्वान आमच्या दुस्मानांक तुवें खास लायलेली त्याच कर्तृत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवंत केली. सुखान तशें दुखान भोग भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाच्या भुरग्यांनी गुप्ती योद भेटयलो आनी एका मनान ताणें देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच ती आपल्या पुर्वजांची गितां गावूंक लागली. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणुया जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशानो असली वाकाणी सोंपता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी.
सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दाणो दितलो. साबाब, जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताची भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जाबाब, जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. एब्रामाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावाट म्हणजे कितें? भावाट आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाच्या मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशान वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. बासायलोल्या देशान पुरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची 30 भासावणी घेतलेल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली भासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या ह्या एकाच मनशा थावन मळबावेल्या नोखेत्रां इतली आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोणयां इतली संसद उत्पन्न जाली. ही सगळी भावार्थान मेली देवान भासायलेल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस थावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोडटात म्हूण दाखयतात. ती सोडून आयल्या त्या देशाचेर तांची काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परती वचूंक मेळटलें आसलें, पूण ती ओदीक व्हरत्या देशाक आशेताली, सर्गीच्या देशाक अंतरेकताली. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्रामान देवाची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेलेल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेलेल्यांतलोच कसो ताणें परतून घेतलो. देवाचें उतर हें. Soy
न्हंयसून त्या वरवीं ह्या जगात जीव आसा देवा तोंडांतले उदक ताचो जीव पोसा सोय सर्वेस परत सोय सर्वेस परत सोय सर्वेस परत सोy सर्वेस परत सोy सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें सुपुल्ल्या इडा कसलोच हुस्को धरूं नाका कित्याक तुमकां आपले राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्मदान दियात. पोरणे जावं पिजोनांत तसल्यो पोथ्यो स्वर्गार सरना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. तुवें चोर पावना आनी सानोसूय खावन इबाड करिना. तुजो थेवो आसा तुवें तुजें काळीजूय आसतलें. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवांतल्यान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तांचे मदें भोवून ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हे मात जाणा जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणां आसलो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशीच तयार रावात कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हळें सायबा आमकांच व हेरां समेस्तांकूय तुमी वोपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली. घरांत आशिल्ल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता ते वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें आपणाच भितर म्हणून तो चाकर हेरा चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदेकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावून आसलेले दिसा आनी तो नोको आसलेले घडये त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्तेचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताचे कुटुंबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सत्य पडटलें. जे कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचे देव चड मागतलो आनी जे कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये.
वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, अलेक्झांडर द ग्रेट हो एक महान असो जावन गेलो. आनी तूं जेन्ना खंय पयले सोदरे चडलो तेन्ना ताका कित्याक जायती भिरांत आसली. कित्याक कोण ताचो दुस्मान, कोण ताचो जीव घेत, कोण ताका खंयच्या वेळार नपयत करीत हें ताका खबर नासली. आनी बाबीणेनो का दिसा खंय वळ आसा पिडेन पडटा. आनी पिडेन पडटच ताचे जे दोतोर आसात, फिजिशियन्स आसात, ते ताचे बदलो ताका ताचे पिडेक इलाज दिवंक कोणूच फुडें सरूंकूय तयार जायना. आनी कित्याक लागून काय, कित्याक सगळे खंय भियेतात फाल्यां जर कितें जायत ह्या पिडेंतल्यान घडये ताका मरून बायत जाल्यार ते आमचेर येवं येता. आमी मुद्दम जायन ताका मरून फावो केला. आनी अशें एकलो खंय फिलीप नांवाचो तो फुडें सरता, हांव म्हज्या राजाक इलाज दितलो. पूण बाबडेनो ताणें ताचो इलाज सुरू करचे आदींच कोण तरी राजाकूय एक पत्र पाठयता. अलेक्झांडर द ग्रेट हें उगडून वाचता आनी ताचेर अशें बरयल्लें आसता, हो जो मनीस तुजो इलाज करूंक सोदता फिलीप, तो पर्शियाच्या राजाक एके भाशेन एक जाला आनी तांचे सगळें मेळून तो तुजो जीव काडूंक सोदता, तुका सोंपोवंक सोदता. ही चीट वाचून सगळेच खंय तो थोटाकता. पूण वाचून सोंपल्या उपरांत ती काडून खंय आपल्या उशाच्या पोंदाक घालता. आनी जेन्ना हो फिलीप ताचो इलाज करूंक येता, ताका जें वखद घालून दिता तें खंय आपल्या हातान घेता आनी वखद खंय तो पियेता. पियेल्या उपरांत उशाच्या पोंदाक हात घालून ही चीट काडून खंय ताच्या हातान दिता. बाबीणेनो जेन्ना खंय हो ही चीट वाचता तेन्ना सगळो जाता, दुखा बरीच जाता, रडूंक लागता. पूण तेन्ना राजाक खंय ताका सांगता, भियेना काय, हांवें हे वखद घेतल्या उपरांत तुजें ही चीट हांवें तुका दिल्या, कित्याक म्हाका तुजेर पूर्ण विस्वास आसा. आय ट्रस्ट यू टोटली. तूं म्हजो विस्वासी सेवक म्हूण हांव जाणा आनी तूं म्हज्या बऱ्याक वावुरतलो आनी बरें करतलो हो विस्वास म्हाका आसा. ह्याच अर्थान तुवें दिल्लें वखद हांवें घेतलें. बाबीणेनो ही राजाची उतरां आयकूनच फिलीप खंय खुशाल जाता आनी खऱ्यानूच थोड्याच खेळा भितर खंय तो हे पिडींतलो बरो जाता. बाबीणेनो कितें आमी ह्या कडेन पळयता काय, जाणले ताका ह्या आपल्या चाकराचेर, आपल्या सेवकाचेर ताचो खिरीत विस्वास आसलो आनी जे ताणें वखद दिल्लें ते ह्याच भावार्थान तो ते वखद घेता आनी हे पिडेंतलो बरो जाता. बाबीणेनो आयज असलेच कितें आयचो सेवा धर्म आमकां एके भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आमच्या जिवितान एके भाशेन कितें म्हत्वाचें आनी गरजेचें आपणावंक आमकां शिकयता. आनी आमचें ह्या संवसार जिवितान म्हळ्यार एक भावार्थाची यात्रा ही आमकां उगडापें करता. इज अ जर्नी ऑफ फेथ. आनी बाबीणेनो तें म्हत्वाचें काय, हाचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां अणवच्या पुस्तकांत तुवें बरोवपी आमकां एके भाशेन उगडापें करून सांगता. बाबीणेनो जे एके भाशेन जी जाय परसा निर्वासितान तुवें आसली, हे पयशे हे नवे जिविताचे बरेपण कशें फावत जालें काय,
ताणी ह्या देवाचेर आपलो बरवंसो थिरायलो दी ह्या देवाचेर आपलो विस्वास धरून ही फुडलीं पावलां ताणी मारली देखून तांकां हे देडे एके भाशेन फावो जाता. आजच्या दुसरें वाचप आमी आयकलां. दुसऱ्या वाचपान एब्रेमांक बरयल्ले चिडीन एके भाशेन आमकां बाबेडानो बाबाताची खबर करून आमकां सांगतात. म्हणटा बाबात म्हणजे कितें काय. बाबात आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूचो पुरावो. बाबेडानो हे सांगतना अब्रामाची देख आमच्या दोळ्या मुखार तो दवरता. बाबेडानो अब्राम कितें केलें काय. एके भाशेन देवान ताका सांगलें तूं वच उमक्या सारे वच कितें फुडें आसा कितें आपल्याक घडटलें कितें खंय जातलें हें कांय चिंतिनासतना देवाचो आयकून तो ही फुडलीं पावलां मारता. जस्ट टेक्स अ लीप. बाबेडानो हे एके भाशेन बाबाताचें पळयन बाबार्थान तो करता. देवाच्या उतराचेर पातयेवन तो एके भाशेन हे फुडली वाट थांबता. ओळख नासलेल्या देसांतलो ओळख नासलेल्या देसांत एके भाशेन आपलें पळयन तो करता. बाबेडानो हें सगलें बाबाताच्या मनान तो करता. म्हणल्यार आमकां साराची खबर सांगल्या. सारा ही वस्तूर एक जाणटे पिरायेर पावलेली आनी बाबेडानो जाणटे पिरायेर आमी जाणो एक जाणटे पिरायेर वस्तुरी गर्भ सोमप म्हणल्यार हें शक्यच ना. सैमाचे प्रमाणे हें घडोवंक शकना. पूण तें देवान सांगलां. देवान आपणाक हें प्रॉमीस केलां. हें जर जावन ताचेर पातयेवन ताचेर विस्वास दवरून ताचेर बाबात येवन ती फुडें येता. आनी बाबेडानो तिका हे भुरग्याचेर देणें फावो जाता. न्हू बाबात भाशेन हे आमी जाणा आशिल्ले नख आशिल्ल्या देवाचेर पातयेवन आसता हितून हे भाशेन आमी वाताची उडी मारता. आज अशें वर्तमानान जेजू आमच्या दोळ्या मुखार कितें म्हत्वाचें तें आमकां हाडटा. आमचो फोकस आमचें धान मन कित्याचेर जावंक जाय तें आमकां उगडापी करता. आनी तें म्हणल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें धान मन आमचो फोकस आमचो स्वर्गार आसूंक जाय. वी लीव ऑन दीस अर्थ आवर फोकस शूड बी इन हेवन. बाबेडानो हेंच की आमच्या जिवितांत एक म्हत्वाचें आनी गरजेचें म्हूण तेजो आमकां दाखयता. ह्याच खातीर आमी ह्या बाबाताचें पळयन करतना ह्या संवसारांत आमी जियेता कितें आमकां म्हत्वाचें काय. बाबेडानो पयले सदेर हे बाबाताच्या पयल्यान एके भाशेन आमी अदीक बरेपणान वाडूंक आमी वावरुया. आमच्या जिवितांत जर खरी खुशालकाय मेळटल्या आमच्या जिवितांत जे अडचणी आसात आडकुळे आसात जे स्ट्रेस आसा जे टेन्शन आसा ते आमी पयस करतले जाल्यार पयले सदेर ही बाबाताची वाट आमी भाशेन धाडूंक वावरुया. देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी फावो तो जागो दिवया. कित्याक देवाचें उतर आमकां देवाची कुशीक आमकां एके भाशेन उक्तें करता. देवाची खुशी उक्ती करता आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां ही पावलां मारूंक आमकां शिकयता. बाबेडानो जो मनीस देवाची अजुनूय देवाची कुशीक आयतो आसा ताच्या जिवितांत सगळे एके भाशेन जोरी वयर सकयल जाल्यार लेगून सगळी खुशालकाय देवाची कृपेन एके भाशेन फावो जाता. बाबेडानो देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत जागो दिवया. दर घडीतान दर पावलान एके भाशेन देवाचे उतर एके भाशेन आमी वाचून येरून उठ्ठा भोंवतना चलतना आमी एके भाशेन देवाच्या उतराक एके भाशेन आमच्या जिवितांत ओ वांटो आमच्या जिविताचो भाग करुया. आनी हे उतर आमच्या जिवीत आमकां सगलो दुसरे सुवातेर आमच्या देवान जेजू आमकां व्हडल्या पिकून म्हणटा हे भाशेन आमी सदांच तयार आसची गरज. दर एका घडीतान दर एका पावलान आमी सदांच तयार आसची गरज. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचे पांय ह्या संवसारांत आसूंक जाय जाल्यार आमचे काळीज देवाचे सरकार थारायल्लें आसूंक जाय. बाबेडानो आमचो तेवो जेजू म्हणटा सरकार आसा. आनी जेन्ना ह्या तेव्याचेर आमचे काळीज दवरून ह्या संवसारांतलीं पावलां आमी फुडें घालता तेन्ना हे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी पावतले. तेच खातीर जो म्हणटा दर एका वेळार दर एका घडीदार ह्या चाकरा भाशेन ह्या मनशा भाशेन आमी सदांच तयार आसूंक आमची पावलां तयारेची मारूंक आमी वावरुया. बाबेडानो आमी करतले काय आमच्या जिवितांत सदांच एक एक पावलाक आमी बरें करूंक दुसऱ्यांक खुशाल काडूंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण आमी दिवंक आनी भाशेन दर एका घडीतान ही पावलां बवार्थान आमी मारूंक आमकां हे उलोवप करता. तिसरे सुवातेर बाबेडानो आमच्या जिवितांत आमी
भिरांतीचेर जोईत मेळोवंक जेजू आमकां आपयता. आमचो वागून बाब फ्रांसीस अशें म्हणटा, The worst enemy of fragile faith is fear. Do not be afraid. Love is the measure of faith. बाबीनो आमचे एके भाशेन वसक्त भावाताचो म्हणटा एके भाशेन दुस्मान जावन आसा तो म्हणल्यार आमचे भिरांत. बाबीनो ह्याच खातीर म्हणटा भियो नाकात. देवाचे कृपेन मोगाचे बरेपण ओळखून घेवन तुमच्या भावाताचे अन्यो मोगाच्या गुणांतल्यान तुमच्या भावात मोगाच्या गुणांतल्यान तुमी जिवंक वावरात. भुनी भावनो ह्याच खातीर जेजू आमकां म्हणटा जेन्ना जेजांक तो सगळे पाठ मेळटा तो म्हणटा भिये नाकात. तुमच्या जिवितान हे बरेपण हाडूंक वावरात. जायते फावटी ओ जेजूचो तो म्हणटा तुमी भिये नाकात. बाबीनो हेंच जेजू आयज आमकांय म्हणटा. आमच्या जिवितांतली भिरांत एके भाशेन पयस काडून बाबार्थान एक एक पावल आमी मारून देवाचेर पातयेवन आमी दर एक घडीत आमी चलोवंक आमी वावुरया. हेंच की आमच्या जिवितांत गरजेचें. बाबीनो अलेक्झांडर द ग्रेट ह्या रासान आपल्या ह्या सेवकाचेर ताणें विस्वास धरलो आनी ह्या विस्वासा वरवीं ताच्या जिवितान एके भाशेन नवी भलायकी आनी बरेपण एके भाशेन तो आपणाक पावलो. आमी दर एका घडीतान देवाचेर विस्वास दवरुया. ह्या संवसारांत आमी जियेतना ह्या संवसारांतलीं पावलां आमी फुडें घालतना आमचें काळीज देवाचे सर्गीचे वस्तूचेर आमी थारावया आनी हेंच हो थेवो आमच्या लागून एक एक पावल बाबातान फुडें घालुया. हेंच करूंक आमकां कितें करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो सोनेकिराचो बाबात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उसारुया. सोतमानता देवाक जेजू क्रिस्ता तोचे क्लेस बुदाक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सांबाळलो आंकवाड बळितान जल्मलो कुसले ताका सास Tungalo takan kibilo, Tumaga madagalo, Tiskar sag manaklo chiwan salo, Sargat sarlo, Sarpudvida deva pacha usyan masila, Tuitan chibe menache masibikul katalo, Sadmanta pavitratma, Katolik pavistube, Bhaktan sakta, Patkachin boksani, Kulichin jatpon, Sasnachin jivit. Amen. आनी बाबार्थान हे वेळार आमची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. देवाचे राज पयले सोदात आनी येर सोगले तुका मेळटले. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी काळजाचे उर्बेन आपल्या खाल आसलोले पोरचेक देवाच्या राजांत पावयतल्या मार्गार चलोवन व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारी आशा सोडून दिवन जिविताक उपकारतात तसली मुळ्या उखलून दवरूंक पोरचेक जिवीत दिता ते वाटेन आपली पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका. सोरोन वेता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरोना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत सर्गीचे राज जोडूंक आमकां उपकारतात तसले थेवे पुजावंक आनी तांची राखण करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया.
Jesucia nawan Bapa, Emmanuel Kotaduka. तुजो थेवो आसा थंय तुजे कालिजूय आसतले. आमच्या सगळ्या याज्ञिकांनी आपले मुनियारपण एक थेवो म्हूण वळखून ताची आपुरबाय करूंक आनी सोर वायटांतले ते राखूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. Jesucia nawan Bapa, Emmanuel Kotaduka. बोधर बाबा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुजी आदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C18 याज्ञीक उंडो समोर पिता. Yanik undo somor pita, amchi mana somor puya, admik undo toyar kota, kasa amchi toyar koria. Yanik da karos betoida, amchi chin betoya, Mistaro koto kondita, mio kami aiti savya, surgi chevon toyar sate, muktan maruk lagi soria. God beyond sadle, amcha akyanga doskuria. म्हज्या भयणी बाबारे आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुदीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या सवणिकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारीचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Sarvala
Utsorgi tuka soy son, utsorgi tuka soy son. Sorves poraci navi yeta takazon. Utsorgi tuka soy son, utsorgi tuka soy son. बाबा खरंच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी त्याने उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जात आसतना कांच घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकाचे बक्षुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुळात. Bafartați gâte părgătăia. Sumia Jesu, ami oun dokata, ani ekasin lepieta. Ikli fati tu oi bawanesu, ami tuje maran părgăta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विधी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारी देवाची माये सांगाती बागीन झुजे तिचे पती बागीन झुजे वास बागीन फ्रांसीस शाबेळ पदवास बागीन दांतन बागीन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वड्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटात सर्व पदवेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्या सदा तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोबरशें नोंद रेखता
तर आमकां तुज्या दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजसोडकी बोली आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल. तुजी कशी परमणी तिका शांती दियांतूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणेच्या सासणाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेरीच्या जेवणान वांटा घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया. गायनाचो अंक D13. जेजू बऱ्या गोवल्या.
Jesus swadik moga Sanlo have tuga Em konat batoli Isai moradali Jesus Sundara Odulopotara Surya Parzoli Moava Unsodruchi Jesus Sundara Odulopotara Surya Parzoli Moava Unsodruchi Somes Cortu Mamka Turpes Zato si boy gabar Sasna Sukdi sorgan Bokshi Suki Somes Kurpes Satu siepoi kabar Sasa Sukti sorga प्रार्थना मोगाल बाबा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायंच्यो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमचे बसीन करूंक कॅरिझमॅटीक जमो गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 22,992 रुपया.
पावणी 6 वाजतांचेर 5:45 आनी उपरांत मागीर मिस. आमचे संदेशकारां 2 दिसा भायर वाती घेवन आसतली, तुमी ते घेवच्यो आनी ह्या आमच्या दोतोरेच्या जम्याक तुमी आदार करचो म्हूण आमी मागता. हें कितें येता हें नावळ ती सगळी तुमच्याच भुरग्यां खातीर ती ताचो उपयोग जातलो. बाबीडनो आनी सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. शेवटाक आमी गायन करुया गायनाचो अंक F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून. Gesù आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती हात दिवन सोल्या आमी पोतून घाला ताच्या मोगार मनशाक जिखून. जेजू आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती हात दिवन सोल्या आमी पोतून घाला ताच्या मोगार मनशाक जिखून. जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार आमी दवरया वेल्या साकरी जेजून गेली वेल्या साकरी आमी करया वेल्या साकरी जेजून गेली वेल्या साकरी आमी करया. जेजू आमचे मोदें